आमी गीत घेवया A3 पेज नंबर 2 आमी भुरगीं सुपुर्ली. आमी भुरगीं सुपुर्ली, जेजू आमचो मोग करता, आमचेर तो हात दवरता, आमकां विंगेन तो घेता. जेजू आमच्या तुजे सोर्शें धांवून धांवून आमी येता. तुजे बेसन आमकां मागता, तुजे विंगेन आमी लिपता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. मोगाच्या भावान भयणो आमी देवाक दिन वसुया हो दीस दिल्या पासत हे दिसाक आमची सगळी मागणी आमची सगळीं इंतेसां आमी ताचे पांयाशी हाडुया आनी ताच्याच पावलांनी चलूंक ताच्याच मोगान वाडूंक आनी ताच्याच मार्गान चलूंक आमकां बळ आनी शक्ती मागुया. तेच परी आमी दूख धरुया आमच्या पातकांची आनी देवा लागीं बोगसणे मागुया ज्या वेळार आमी ताच्या आज्ञाक पाळो दिवंक ना, ज्या वेळार आमी ताच्या उतराक मान दिवंक ना, ज्या वेळार आमी पातकांत पडलेलीं आसात आमी देवा लागीं कृपा आनी बोगसणे मागुया. सगळीं बराबर म्हणया हांव पातकी सर पदिदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तनान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदां सांकवार मरे सगल्या दितान भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्विस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदिदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर पदिदार बापास सुम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो गूट आमी भक्तीपणीन समोरमता. ताणें केल्ले आमची सोडवण आमच्या जिवितांत संपूर्णयन फळादीक करून शाश्वत संतोशान आमकां आमची काळजां भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजो चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतली उरपूंच पावलूच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली. अधिकाऱ्यांनी तांची आंगोस्त्रां पिंजून काडलीं आनी तांकां दांड्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बोणकोणींत घाले आनी तांचे बरे भाशेन राखण करात म्हूण बोणकोणीच्या राखणदारांक फर्मायलें. हुकुमा प्रमाणें तांणी तांकां भितरल्या कुडांत दवरले आनी तांचे पांय कोरांड्यांनी घालून गोठ केले. सुमार मोदयांनीर पावलू आनी सिलास मागणें करताले आनी गायोन करून देवाक वाखाणटाले ते दुसऱ्या कैद्यांनी आयकलें. ओवचीत एक व्हड दोन काम जाली आनी बोणकोण बुन्याद सयत हाल्ली. सगळीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगल्यांच्यो सांकली पडल्यो. जागो जावन बोणकोणीच्या राखणदारान सगळीं दारां उक्तीं जाल्लीं देखलीं आनी कैदी पळून गेले म्हूण समजून तलवार भायर काडून तो आपलो जीव घेवंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, तुका कांयच वायट करूं नाका. आमी सगळे
हांगाच आसांव. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो ताकटीन भितर गेलो आनी सगलोच कडकडून पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो. आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हणलें, सायबानो, म्हाका तारण मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? तांणी ताका सांगलें, सोम्या जेजूचेर बावार दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलोल्या सगल्यांक सोम्याचें उतर तांणी परगटलें. रातच्या त्याच वेळार तांकां व्हरून ताणें तांची चोवणां धुलीं. आनी थंयचे थंयच ताणें आनी सगल्या ताच्या कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें. आनी देवाचेर बावार दवरूंक आपणाक फावो जालें देखून सगल्या ताच्या कुटुंबान कुशाली केली. देवाचें उतर हे. देवाचे वडपकार. आमचो सबाब जातलो, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. सबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगटां परस व्हडतें तुजें नांव आनी तुजें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोड केलें. म्हाका धीरान भरलोय. सबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सास्तांक बाळटा तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय. आतां म्हाका सांडू नाका. सबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू म्हणटा, हांव तुमचेर स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्po तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. जुआवा पोरमोने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक मोलें, आतां हांव म्हाका पाठयला ताजेशी वेता. तरी तूं खंय वेता काय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलां देखून तुमची काळजां खोंतीत भरलात. तरी आसा हांव तुमकां सोत सांगतां. हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदाराचें. हांव वचना जायत जाल्यार शारोती तुमचे सोरी येवचो ना. पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे सोरी धाडटलो. आनी तो येतलो तेन्ना पातका विशीं, निती विशीं आनी निरोन्या विशीं तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशीं कित्याक तांणी म्हजेर विस्वास दवरलो ना. निती विशीं कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. आनी निरोन्या विशीं कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाराचेर खास्तीचें फळमोन पडटलें.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकरणी तुका क्रिस्ता. मोगाचे भाव भयणीनो, आमी आमच्या संवसारांत पळयता की अशें चलता. तुवें म्हाका कितें बरें केलें जाल्यार मागीरूच हांव तुमकां कितें बरें करतलो. इंग्लिशीन आमी ताका बाटर सिस्टम म्हणटा. हांवें हें केलें जाल्यार हांव तुका अशें करतलो. आनी खुबशे वेळार आमच्या मागण्यांतूय आमी तशेंच करता. देवान तुमी हें काम म्हाका केलें जाल्यार हांव वाती पेटयतलो, वा हे मागणें करतलो, वा मिसाक वयतलो, अशें आमी करीत आसा. पूण आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां कितें कळून येता. आमी पळयता की पावलू आनी सिलास हे बणकोणींत आसता, तरी पूण ते देवाची मोहिमा गायत आसतात, मागणें करीत आसतात आनी देवाचे उपकार करीत आसतात. आनी मागीर आमी पळयता की पयल्या वाचपांत एक व्हड मिलाग्र घडटा. आनी ती मिलाग्र खंयची? ती मिलाग्र म्हळ्यार त्या राखणदार ताचे मनाचे बदलप जाता. तो आपले जिवीत बदलता. कित्या खातीर? तो पळयता की जेन्ना तो भुंयकंप येता, जेन्ना बणकोणेंतली सगळीं दारां उक्तीं जाता, तरी पूण पावलू आनी सिलास थंयच आसतात. आनी हें आमी पळयता मोगाच्या भाव भयणीनो की पावलू आनी सिलास हे देवाचे गोवाय जाता, हे शुभ वर्तमानाचे परगटणार जाता. तशेंच आमी पळयता की आमच्या जिवितांत आमकां जायत्यो संद्यो मेळटा, वा जायते परिस्थिती मेळटा, जंय आमी देवाचे गोवाय जावंक शकता. आनी तशेंच आमी पावलू आनी सिलासा भाशेनूय गोवायकी दिवंक जाय देवाचे बऱ्या उतरा खातीर. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता की आयकप हें खूब गरजेचें. खुबशे फावटी आमी आमच्याच कामांनी बिजी आसता, आनी त्या खातीर जें कितें आमचे भोंवतणी चलता ताची आमकां खबर आसना. आनी तशेंच आमी पळयता जेन्ना देव आमकां कितें सांगता, तें आमचे भोंवतणी कितें जाता ताचे वरवीं आमकां सांगता. एक काणी आसा, एकटो मनीस आसलो आनी ताच्या जिवितांत सगळें वायट चलतालें, ताका कांय आशा नासली. आनी एक दीस निराशी जावन तो आपलो जीव दिवपाक वेतालो. ताणें चिंतलेलें की 10-20 ट्रेन आसा, त्या ट्रेनी मुखार हांव उडी मारतलो आनी जीव सोंपयतलो. तसोच करून तो त्या रेल्वेच्या प्लॅटफॉर्मार वयता आनी ट्रेनीची वाट पळयता. आनी जशें करून ट्रेन येत आसा, थंय लोकांची गर्दी जाता ट्रेनीन भितर सरपाक, आनी एकटो मनीस येता, ताच्या खांदार हात मारता आनी सांगता, आतां जीव दिवन फायदो कितें, आनी खूब तुका काम करपाचें आसा. आनी तशेंच हें उतर आयकून हो मनीस उचंबळ जाता आनी तो पळोवंक लागता कोणें कितें म्हटलें तें. आनी त्याच वेळान ती ट्रेन थंयसरल्यान वयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी बरे तरेन नदर मारली जाल्यार आमकां असल्यो जायत्यो संद्यो मेळटा जेन्ना कोण आमकां कितें तरी सांगता. पूण जरी तर ते आमी आयकले, ताचो बरो उपयोग केलो जाल्यार आमकां जिवितांत फायदो जाता. तशेंच जेजू आपल्या शिसांक सांगता, भिवपाची गरज ना, पवित्र आत्मो येतलो आनी तो तुमकां जें कितें करूंक जाय तें दाखयतलो. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी देवाची कृपा मागुया की जें कितें देव आमकां कळीत करता शुभ वर्तमानान वा हेरां कडल्यान, तें आमी आयकून घेवन ताचेर आमी विचार करून आनी देवाची महिमा गावूंक आमी देवाची शक्ती मागुया. आमी गीत घेवया C30 पेज नंबर 41 रुपे भांगार मागी नाय.
म्हज्या भावान भयणो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मारांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास्क परबेचे समारंभे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोषभरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनून जिवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या अशोक सैमांत नव्या जिवितांत बोड वाडत वचूं आनी हे भाशेन ससनाच्या संतोशाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे ही सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी आमी वर्त्या दबाज्यान करची, कित्याक जेजू जालो आमच्या पास्कांची बोडी. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकांचो लांब युग संपलो, इबाटलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्कांच्या संतोशांच्या नादार उल्हास सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा करस पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्च, नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटूया. तुझ्या खुर्साक आनी पुनर्जीवन पडा वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला हें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या प्रितुमेच्या विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी कार्डिनल फेंड्रा आमच्या गोली बापा, सिमियाव आमचो आदारी बिस्प आनी सगल्या याज्ञीक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर.
तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागिवून झुजे, बागिवून दोर दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सडणराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्ल्यां बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस, आनी आमकां ताणें आपणे दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वाटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान अतिरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सूर पातकांतली सुटय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. कित्याक आसोडकी पोतवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजू चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली, आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली, आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेडयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया. D41, पेज नंबर 70. तुजे भायर म्हज्या देवा. तुजे भायर म्हज्या देवा, शांतीन म्हज्या आत्म्या. तूं एकलोच म्हाका राखताय, तूं एकलोच आदार दिताय, तूं एकलोच म्हाका
क्रिस्तान गोश्ट सोसूंक जाय आसले आनी तो मेलेल्यांतलो जिवन जावंक जाय आसलो आनी असो आपल्या वैभवान ताणें प्रवेश करूंक जाय आसलो. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सरवण समरंभून आमी तुका गोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तींच देणी बोतलून पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिलें. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संदर्साक आमकां सलामती पावय. हें आमचें मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे ही सवें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सपुतदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराक मागणें सगळीं बराबर म्हणया. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराक जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सर्वांची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनंतीन ते शांती पावूंक मागता आनी सोगट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. आमी गीत घेवया K5 पेज नंबर 141 मोरनाचे निदेन तुलो. मोरनाचे निदेन तुलो सोडवणार सागो सोलो फोंडाच्या काळखांत तुलो बोर सोडून जेजू उठलो
Page 58, as we are gathered, A126. As we are gathered, A126, page 58, 58. A126, page 58. As we are gathered, Jesus is here. One with each other, Jesus is here. As we are gathered, Jesus is here. One with each other, Jesus is here. Joined by the Spirit, washed in the blood, part of the body, the church of God. As we are gathered, Jesus is here. One with each other, Jesus is here. As we are gathered, Jesus is here. One with each other, Jesus is here. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, for the times we have not been faithful in our faith, in our vocation, for the times we have not listened to the promptings of the Spirit, for the times we have fallen short in our relationships with God, with our brothers and sisters, and with nature. Let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Grant, Almighty God and merciful God, that we may in truth receive or share in the resurrection of Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the Act of Apostles. The crowd joined in attacking Paul and Silas, and the magistrates told the government of them and gave order to beat them with rods. And when they had inflicted many blows upon them, they threw them into prison, charging the jailer to keep them safely. Having received this charge, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. But about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them, and suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison was shaken. And immediately all the doors were opened and everyone fitted were unfastened. When the jailer woke and saw that the prison door were open, he drew his sword and was about to kill himself, supposing that the prisoners had escaped. But Paul cried with a loud voice, "Do not harm yourself,
for we are all here. And he called for light and rushed in, and trembling with fear, he fell down before Paul and Silas and brought them out and said, Men, what must I do to be saved? And they said, Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. And they spoke the word of the Lord to him and to all that were in his house. And he took them the same hour of the night and washed their wounds. And he was baptized at once with all his family. Then he brought them up into his house and set food before them. And he rejoiced with all his household that he had believed in God. The word of the Lord. Thanks be to God. Your response: You stretched out your hand and saved me, O Lord. Please repeat. You stretch out your hand and save me, O Lord. I thank you, Lord, with all my heart. You have heard the words of my mouth. Before the angels, I will bless you. I will adore before your holy temple. Your response? You stretched out your hand and saved me, O Lord. I thank you for your faithfulness and love, which excels all we ever knew of you. On the day I called, you answered. You increased the strength of my soul. Your response? You stretch out your hand and save me, O Lord. You stretched out your hand and saved me. Your hands will do all things for me. Your love, O Lord, is eternal. Discard not the work of your hand. Your response? You stretch out your hand and save me, O Lord. Please rise for gospel acclamation. The Lord who was hanging on the cross for us has risen from the tomb. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, Now I am going to him who sent me. Yet none of you ask me, Where are you going? But because I have said these things to you, sorrow has filled your hearts. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. But for if I do not go away, the counselor will not come to you. But if I go, I will send him to you, and when he comes, he will convince the world of sin and of righteousness and of judgment. Of sin, because they do not believe in me. Of righteousness, because I go to the Father, and you will see me no more. Of judgment, because the ruler of this world is judged. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, the gospel today, in today's gospel, Jesus continues the discourse on the Paraclete, the Holy Spirit. And so now Jesus is fully aware that his disciples are very dependent on him. They would have been happy if he remained with them. But he also knows that a good teacher, a good rabbi, a good leader does not allow his disciples, his students, to be dependent on him. And so he tells them clearly that the time has come for him to go back to heaven, to his Father.
But he is also aware that they will need help, they will need guidance and an aid. So God sends them this guidance, this help, this aid in the form of the Holy Spirit. Now, by receiving the Holy Spirit, they will receive heavenly wisdom and not earthly wisdom. Now, why do I say heavenly wisdom? Because by receiving heavenly wisdom, the Spirit will prompt them, will help them in three things. The first, the Spirit will help them to realize when they have fallen short. The Spirit will reside in their hearts. And by saying they, I'm actually referring by Jesus teaching his apostles, his disciples, by telling them about the Holy Spirit, Jesus is also telling us, giving us, each one of us, the teaching of the Holy Spirit. And so, the Holy Spirit will reside in our hearts, and we will be able to know when we have fallen short. Fallen short in our relationships. Relationship with God, relationship with our brothers and sisters, and relationship with nature. The second thing what we will receive with the Holy Spirit is judgment. Judgment not to condemn others. Judgment not to tell others what to do and what not to do. But judgment for ourselves. So that we might know what is right and what is wrong. Judgment to know what to do and what not to do. What to say and not to say for ourselves. And the third thing the Spirit will teach us is the truth about God. By knowing what is true, we will realize that God is not the God who judges. God is not the God who condemns, but rather our God is a loving God. Our God is a merciful God. Our God is a just God. My dear brothers and sisters, Jesus says he needs to go back to his heavenly Father. But at the same time, though he is seated there at the right hand of God the Father, he is also present among us every day in the form of the Spirit, and also when we celebrate this Eucharist. Every time we celebrate this Eucharist, we hold Jesus in our hands. Every time we receive the communion, we receive Jesus in our lives, in our hearts, and we are invited to become like Jesus. My dear brothers and sisters, let us pray for this grace. This grace as we receive the Holy Spirit after we have encountered the risen Lord, we might also receive heavenly wisdom and not earthly wisdom. We might know what is right and what is wrong. We might know what to do and what not to do, what to say and not to say. Just as Jesus taught his apostles, his disciples, he also teaches each one of us. Page 288, N14, all for you, Lord, N14. All for you, Lord, all for you. Everything I give to you. All for you, Lord, all for you. Make it all yours. Take my hands and feet, Lord, make them all for you. They are instruments, Lord, put them to your use. To spread your love and give the good news. All for you, my God. All for you, Lord, all for you. Everything I give to you. All for you, Lord, all for you. Make it all yours. Pray, my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Grant, we pray, O Lord,
that we may always find delight in these paschal mysteries, so that the renewal constantly at work within us may be the cause of our unending joy. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, We lift up our hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, at all times to acclaim you, O Lord, but in this time above all, to laud you yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. For he is the true Lamb, who has taken away the sins of the world. By dying he has destroyed our death, and by rising restored our life. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers and the angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim, Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and Heaven and earth are earth full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, O Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Philip Neri, our Bishop, our Auxiliary Bishop Simeon, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them to the light of your face. Have mercy on us all, we pray. That with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostle and all the saints who please you throughout the ages, may merit to be co-heirs with eternal life, and praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Amen. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command and formed by divine teaching, let us pray the Our Father together. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say a word and my soul shall be healed. Greater Love, D98, page 142. Greater Love, page 142, D98. Greater love and friendship has no man than this, that he died for others, gave his life for all.
Communion antiphon. The Christ had to suffer and die from the Christ had to suffer and rise from the dead, and so enter into his glory. Alleluia. Let us pray. Hear, O Lord, our prayers, that this most holy exchange by which you have redeemed us may bring us help in this present time and ensure for us eternal gladness through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has ended. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Let us pray the prayer to Saint Francis Xavier together. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death to proclaim the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Make your own prayers. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen.